नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या सप्तकाची सुरवात आयज लेगीत बोवाळातूच जाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी बँक दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत केले सादर. बोवाळातूच जाले संमत. राज्यसभेत लेगीत वेगवेगळ्या विशयावेल्यान विरोधकांचो बोवाळ. सभाघराचें कामकाज पयली 12 उपरांत 2 वरां मेरेन जालें तहकूब. MSME मंत्री जितनराम मांझी हांणी दुरुस्ती विधेयक केलें सादर. गोंय खेळा प्राधिकरण आनी खेळा संचालनालय हांचे जोड पालवान खेळ प्रशिक्षण आनी शिक्षक हांचे खातीर 3 दिसांची कार्यशाळा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं बांदोडकर स्टेडियमांत जालें उक्तावण. ग्लासगोत आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी 39 पदकां मेळोवन जोडली चवथी सुवात. राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्या सयत मानेस्तांनी भेटयली परबीं. फुडल्या सर्ती खातीर भारता कडेन येजमानपद. आनी देशांतल्या खुबशा राज्यांनी ओटंगराच्या पावसांत लोकजिणेचेर जालो परिणाम. गोंयांत लेगीत काल राती घोग्यांनी पडलो पावस. आणि आता खबरो विस्तारान. पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या सप्तकाची सुरवात आयज बोवाळातूच जाली. केंद्रीय सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री इंद्रजीत सिंग हांणी लोकसभेत भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक 2024 सादर केलें. कामकाज सुरू जातकीच नीट पेपर फुटी प्रकरण आनी राम मंदिराच्या कथीत देणगी मुद्द्यावेल्यान विरोधी वांगड्यांनी वडावडान घोशणाबाजी केली. त्या उपरांत जाल्ल्या बोवाळात सभापती ओम बिर्ला हांणी 12 वरां मेरेन कामकाज तहकूब केलें. उपरांत 2 वरां मेरेन कामकाज तहकूब करचें पडलें. 2 वरां उपरांत लोकसभेचें कामकाज सुरू जाले उपरांत विरोधकांच्या बोवाळातूच केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन प्रसाद मेघवाल हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीचो आंकडो वाडोवपा खातीर विधेयक सादर केलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी बँक विशयक दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केलें. And to align it with contemporary digital banking practices and for matters connected therewith or incidental thereto. त्या बोवाळातूच सभापतीचें कामकाज फाल्यां मेरेन तहकूब करचें पडलें. राज्यसभेत लेगीत विरोधकांचो वेगवेगळ्या विशयावयल्यान बोवाळ सुरू आशिल्लो. हालींच प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान करने में सुगमता और नियमों का अनुपालन करने में बढ़ावा देना है. महोदय, MSME का जो परिभाषा है उसमें भी परिवर्तन किया गया है महोदय. पहले जो MSME अब हम उसी पर डिस्कस करें. और LOP ने जो कहा है वो सुबह उन्होंने चर्चा की थी, उसको मना किया गया है. अब माननीय सदस्य श्रीमान अजय माकन जी ने एक वाक्य भी बिल पर नहीं बोला है. He has not spoken even one single sentence on the bill. और इसलिए इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कार्रवाई से एक्सपंज किया जाना चाहिए. इट इज इररिलेवेंट. दैट हैज टू बी. सांजे 3:30 वरां मेरेन वेगवेगळ्या सरकारी विधेयकांचेर विरोधकांच्या बोवाळात चर्चा जाल्या उपरांत सभाघराचें कामकाज तहकूब जालें. उझबेकिस्तानाचे प्रजासत्ताक विदेश वेव्हार मंत्री सायदो बख्तियोर हांणी राष्ट्रपती भवनांत आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली. समाज माध्यमांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ही भेट भारत आनी उझबेकिस्तान हांच्या मदली इश्टागत घटमूट करपा खातीर मजत करतली असो हावेस उक्तायला. दोनूय देशां मदली इतिहासीक, सांस्कृतीक आनी नागरी संबंद अदीक घटमूट जातले असो विश्वास राष्ट्रपतींनी उक्तायला. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. प्रतिदिन प्रातः 6:30 DD नेशनल चैनल पर. तुमच्यो इनोवेटिव्ह आयडियाज फुडें येवपाची गरज आसा. इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, बट यू कम अप विथ युअर आयडियाज. हाऊ कॅन वी युटिलायज अवर आउटडोर स्टेडियम, हाऊ वी कॅन युटिलायज अवर इनडोर स्टेडियम. आणि असा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा त्या सायडीच्या भुरग्यांक घेवन आमी खूब बऱ्या पद्दतीन कशें करपाक शकता हाजो विचार, हाजे आयडियाज ह्या 3 दिसाच्या वर्कशॉपा वयल्यान तुमी सगळ्यांनी दिवची. आणि म्हाका नक्कीच खात्री आसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो उलो मारला फुडल्या 100 विका खातीर
नशामुक्त युवा करपा खातीर आमी वेरियस प्रोग्राम पर वीक 1 प्रोग्राम हो जर प्रोग्राम ऑर्गनायज करता आसत जाल्यार तुमी डिफरंट तुमच्या स्कुलांनी तुमच्या हाय सेकंडरी लेवल किंवा आमी म्हणटा तशें विलेज लेवल हे प्रोग्राम ऑर्गनायज करूं येता. ते प्रोग्राम हांव ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सा कडेन हांव उलयलां. माय भारत टीम विच इज द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाज डिपार्टमेंट दॅट प्रेझेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा तेय हो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करीत आसा. या 3 दिसांच्या कार्यशाळेक वेगवेगळ्या विशयाचेर तज्ञ मार्गदर्शन करतले. ताचो लाव गोंयच्या बुद्धीमान खेळगड्यांक मजत जातली असो हावेस राज्याचे युवा आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकर हांणी ह्या वेळार उलयतना उक्तायलो. आज आमचे कडेन फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसा. आमचे कडेन सादारणशे 120 कोचीस आसा आनी आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आसा. हाच्या मदतींतल्यान की गोंयचें स्पोर्ट्स टॅलंट आसा ते कशें विकसीत जावपाक येता ह्या सुद्दां विचार करता आसतना सायंटिफीक मेथड ज्यो आसा न्ही त्यो आमच्या कोचीस आमचे फिजिकल एज्युकेशन टीचर हांकां कळपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे आमी देशभरांतले एक्सपर्ट जे आसा न्ही ते आपयला. आनी म्हाका दिसता ह्या 3 दिसांच्या वर्कशॉपांतल्यान की जे तांकां जे नॉलेज मेळपाक जाय म्हणजे आज आमी विकसीत भारताचें स्वप्न आमकां आमच्या देशाच्या पंतप्रधान आमकां दाखयता आनी तातूंत मध्ये आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची भुमिका कितें नेशन बिल्डिंगे खातीर हे सगळे खातीर जे आसा आमी पुरू तयारीचे खातीर हे सगळ्यो गजाली सुरवात केल्ली आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता एक म्हणजे डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे आनी बाकी सगळ्यांनी आसा की बरो एक कॉन्फरन्स ऑर्गनायज करून जे आसा की आमच्या गोंयच्या फिजिकल एज्युकेशन टीचर आनी कोचिसांक ट्रेन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आसा खूब मोठो एक प्रयत्न केल्लो आसा. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आनी साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी चवथीच्या परबेच्या फाटभुंयेर गणेश मुर्तीकारांक क्ले मिक्सिंग आनी मशीन आनी पेंट कॉम्प्रेसर वितरीत केले. पारंपारीक पर्यावरण पूरक गणेश मुर्ती तयार करपा खातीर मुर्तीकारांक त्या मशिनाचो लाव जातलो. गोंयची ही पारंपारीक कला जतन करपा खातीर मुर्तीकारांचें योगदान व्हड आशिल्ल्याचें मत आमदार केदार नायक हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. निलेश दाबोळकार आनी नारायण नायक ह्या मुर्तीकारांनी आपले प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. केदार भाईन हे आमकां मशीन दिलां हें आमकां एक बरो ताजो एक आधार कसो. आनी सांगचें म्हटल्यार कितें आमी पयलीं माती पांयान करून तें करप आसलें दाडाप बिडाप करून तें आतां हेतून काम मातशें बरो आधार कहो मेळ्ळो आमकां. आयज इतली वर्सां आमी गणपती मातीची जें काम करताले पळय आमी माती बेश्टे हातीन बी मळटाले. आयज सरान व्हडले उपकार केले आमकां मशीन दिल्या माती मळपाचें आनी ही सरांनी कामां करीत आहा अशीं खूब कामां केल्लीं आहा. तशेंच आमचे सरवाणीचे साळगांवाच्या देवळाचें काम ब्युटिफिकेशन चालू आसा. ह्या 4.5 वर्सांक भाईन खूब कामां केल्लीं आहा. जो कोणाक मदत जाय तांकां मदत केल्ली आहा. खूब जाणां कोणाक कॉम्प्रेसर दिला म्हाज्या वांगडा आनी एक कोणाक मशीन दिल्लें आसा आनी खूब कामां केल्लीं आसा. अशीच देवान ताका बरी साथ दिवची. पालसे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्या भांगरा उत्सवी वर्साच्या लॉटरी कुपनाच्या विक्री कार्यावळीक सुरवात जाली. पालसेंतल्या भगवती मंदिरात आदले जिल्लो पंचायत वांगडी दीपक कळंगूटकार हांचे हस्तुकी जाली. गणेशोत्सव मंडळ ह्या वर्षा आपलो 50वो सार्वजनीक गणेशोत्सव साजरो करता आनी आयच्या ह्या दिसा मंडळान हांगासर देणगी कुपन म्हणजे लॉटरी कुपनाचो शुभारंभ केल्लो आसा. हो एका जोमान चालू केल्लो तो कायम हांगासर उत्तरोत्तर तेचो जो चाम आसलो तो वाडत गेलो आनी आयज जे मंडळ आसा त्या मंडळाक म्हाका खात्री आसा की ते त्या वेळाचेर जल्माकूय येवंक नासले. तेंच्यांनी आपल्या हातीन ही धुरा घेतल्या आनी ती आयज हो गांवांतलो 50वो सार्वजनीक गणेशोत्सव साजरो करतात. हे खरें म्हणजे तेंचें भाग्य आसा आनी आमचें भाग्य आसा की आमकां तेचो भाग म्हणून हांगासर उबो रावपाक मेळटा. म्हाका उमेद जाता की 25वें वर्ष जे आसले ते साजरे करतना तेची जबाबदारी आमी जेन्ना त्या वेळार तरुण फुडें सरलेले त्या तरुणांचेर आसली आनी आजूय 25 वर्सां नंतर ह्या आतांच्या तरुणां बरोबर आमकां सहभाग घेवंक मेळटा आनी ह्या गांवाचे आमच्या पार्शे गांवाचे जर वैशिश्ट्य जर कितें आसात जाल्यार एखाद्या कन्स्ट्रक्टीव कामांक एखाद्या संघटनात्मक कामांक
आमी सदैव एकत्र येतात आणि पारशे गांवचें नांव आसा हें कायम आमी उखलून दवरलेलें आसा. यावेळी सरपंच मधुसूदन सातार्डेकर, आदले सरपंच अजय कळंगुटकार, पंचायत वांगडी अजित मोरजकर, मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश नायक, सरचिटणीस सिद्धेश सीताराम नायक, खजिनदार सचेतन कळंगुटकर, हेर पदाधिकारी, वांगडी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. सरपंच मधुसूदन सातार्डेकर हांणी ह्या लॉटरी उपक्रमांतल्यान एकठांय जावपी निधी धर्मीक, सांस्कृतीक आणि भौशीक कार्यावळी खातीर वापरतले अशें स्पश्ट केलें. चवथ येवपाक अवघी 1.5 म्हयनो उरलो आसा आणि ज्या पद्दतीन ह्या मंडळान जोरदार तयारी केल्ली आसा, खरोखरच ह्या मंडळाचें कौतुक करता. फाटली 49 वर्सां ज्या पद्दतीन सगळ्यांच्या सहकार्यान पारसे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान हैसर काम केल्लें आसा आणि हे 50वें वर्ष आसा. 50वें वर्ष म्हणजे हाफ सेंच्युरी. ही हाफ सेंच्युरी भव्य जावची, दिव्य जावची, आकर्षित जावची हेचे खातीर हे लॉटरी कुपनाचें हैसर आज उद्घाटन केल्लें आसा. म्हाका दिसता जे तुमी लॉटरी काडटल्यात ती लॉटरी प्रत्येक तेजे पयशे आसात हे गणपती बाप्पाच्या चरणी अर्पण जातले आणि हे जे पयशे आसात हे पयशे गांवांतले जे गुणवंत असे विद्यार्थी आसत तांकां खंय तरी तांकां सन्मान करपा खातीर, गरीब विद्यार्थ्यांक सन्मान करपा खातीर ह्या पयशाचो उपयोग जातलो. इतकेच न्हय तर तीर्थप्रसाद, महाप्रसादाक सुद्धा ह्या पयशाचो उपयोग जातलो आणि हेचे खातीर जास्तीत जास्त लोकांनी ह्यो लॉटरी काढून ह्या मंडळाक सहकार्य करचे अशें सगळ्या कडेन आवाहन करता. आणि येणारो जो 50वो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जो आमच्या पारशान जातलो हो सगळ्यांक सुखाचो, समृद्धीचो, यशाचो आणि भरभराटीचो वयचो अशी गांवदेवी भगवती कडेन प्रार्थना करता. SC/ST समाजा खातीर आरक्षण दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसा ते खातीर राज्य सरकार पुरायपणान गंभीर आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. म्हाजे कडल्यान हांवें ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक म्हणजे सांगलां जाता तितले बेगीन हो विशय फुडें व्हरपाक जाय. ST रिजर्वेशन मेळपाक जाय हो प्रयत्न करीत आसा. म्हाका दिसता तांचे लिगल हेजे व्हेरीफाय करीत जाता तितले बेगीन करतले म्हाजो विश्वास आसा. मजगतीं SC/ST समाजाचे फुडारी मंत्री रमेश तवडकार हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. काय खात्री आसा ST रिजर्वेशनाचो विशय आसा न्ही फुडल्या 15 दीस म्हयने भितर आसा विशय पूर्ण रिजर्व आनी असेंब्लीक सिटां मेळटली. ज्या तरेन हांव फॉलोअप करता पूर्ण माननीय मुख्यमंत्री पार्टीचे अध्यक्ष वयर सेंटर जो हांव फॉलोअप करता त्यामुळे पुराय खात्री आसा की जातले. मेगा मेळावा तुम्ही कित्याक करतात जातले मेगा मेळावा काय जे विशय आसता पळय काय विशय जावप महत्वाचें, करून घेवप महत्वाचें. हां त्या जे प्रयत्न करपाक जाय ते 100% प्रयत्न हांव करतलो आणि जातले म्हाका पुराय खात्री. मेळावाचो गरज आहा जातले म्हाका कॉन्फिडन्स. समजा फुडले 15 दीस म्हयने जर जाले आसत जायत न्ही त्यो 2 म्हयन्यांक प्रोसेस जावपाक व्हडली कठीण कांय ना. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी नवी दिल्लीत केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृतीक मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांची भेट घेतली. गोंयच्या पर्यटन मळाचेर अदीक उपक्रम चालीक लावपा खातीर ह्या भेटेंत केंद्रीय मंत्र्या वांगडा चर्चा जाली. गोंय हे संवसारभरांतलें पर्यटन स्थळ जावचें ही मोख साध्य करपा खातीर तांणी केंद्रीय मंत्र्या वांगडा वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास केली. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ TT नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग
प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसापरान परतून एक फावट तुमकां येवकार, पळोवया मुखावयली खबरो। माहिती तंत्रगिन्यान आनी संवाद विशयक संसदीय स्थायी समिती मेटा, एक्स, स्नॅपचॅट आणि गुगल ह्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधी समिती मुखार हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्या। हे बसकेक ऑनलायन गोपनीयता, डिजिटल सुरक्षा आणि नागरिकांच्या व्यक्तिगत माहितीचे संरक्षण या विशयांचेर खोलायेन भासाभास जावपाची आसा। समिती कडल्यान बायलां आनी भुरग्यांचे ऑनलायन संरक्षण, शेतकार, खेडेगावांतले नागरीक, कामगार तशेंच सर्वसामान्य मनीस हांच्या डेटा गोपनीयतेचे संरक्षण करपा खातीर केल्ल्या उपाय येवजणेची माहिती समिती घेतली। कायद्याची अंमलबजावणी आनी भौशीक सुवेवस्था हांचे विशीं लेगीत समिती नियाळ घेतली। बायला कुस्तीपटूंचेर आगळीक केल्ल्याचो आरोप आशिल्लो ब्रिजभूषण शरण सिंग आनी विनोद तोमर हांची निर्दोश सुटका जाली। पुरावो नाशिल्ल्यान दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू न्यायालयान तांच्या मुक्ततायेचो निर्णय दिलो। राष्ट्रकुल क्रीडा सर्तीत 2026 भारतीय खेळगड्यांनी दोळे दिपकावपी कामगिरी केल्या। भारतान आतां मेरेन 39 पदकां जोडल्यात, तातूंत 13 भांगरा, 17 रुपया आनी 9 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा। भारतीय खेळगड्यांनी केल्ल्या मोलादीक कामगिरी खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आनी भारतीय पंगडाक परबी भेटयल्या। मजगतीं फाटल्या 11 दिसां सावन ग्लासगोत सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीचो समारोप सुवाळो काल जालो। ह्या सुवाळ्यात फुडल्या सर्ती खातीर ध्वज आनी ज्योत भारता कडेन सोंपयली। 2030 वर्सा अहमदाबादेत राष्ट्रकुल खेळा सर्तीचे 100 वर्स जातले। ऑलिंपिक पदक जैतिवंत नीरज चोपडा, ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष पीटी उषा आनी गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी हांणी हो ध्वज आनी ज्योत स्वीकारली। केरळांतल्या मध्य आनी उत्तर वाठारांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान 11 लोकांक मरण आयले। थंयच्या मुखेलमंत्र्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राज्यांत 30 घरांक लुकसाण जाला, जाल्यार 293 घरांक उण्या प्रमाणात लुकसाण जाला। 273 शिबिरांनी 7,674 लोकांनी आलाशिरो घेतला। ओडिशात महानदीचे उदकाची धोक्याची पातळी उणी जाल्ल्यान हुंवाराची स्थितीत सुदारणा जाता, मात कांय जिल्ल्यांनी परिस्थिती आव्हानात्मक आसा। हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अस्तंत बंगालांतल्यो कांय वाठारांनी आनी सिक्कीमात उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या। तशेंच उत्तर आनी उत्तर उदेंत भारतांतल्या चडशा राज्यांनी उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या। मजगतीं गोंयांत आतां मेरेन पावसान सरासरी 50 इंचाचो पावणो हुपला, तरी म्हापशा, पणजे, मुरगांव आनी दाबोळे ह्या 4 वाठारांत 40 इंचां परस उण्या पावसाची नोंद आसा। पणजेत आतां मेरेन 34 इंच पावस पडला, जाल्यार धारबांदोड्यात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 71 इंच पावस पडला। राज्यांत फाटल्या 24 वरांत सरासरी 13.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। हवामान खात्यान आयज उत्तर गोंया खातीर येलो अलर्ट जारी केला। आयज उत्तर गोंयांत उटंगराच्या पावसा सयत वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाचे अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। दक्षिण गोंयाक आयज कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना। 4 ते 9 ऑगस्ट मेरेन उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान उक्तायल्या। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर। पावसाळी अधिवेशनाच्या 3ऱ्या सप्तकाची सुरवात आयज लेगीत बोवाळातूच जाली। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी बँक दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत केले सादर, बोवाळातूच जालें संमत। राज्यसभेत लेगीत वेगवेगळ्या विशयावेल्यान विरोधकांचो बोवाळ। सभाघराचें कामकाज पयलीं 12 उपरांत 2 वरां मेरेन जालें तहकूब। MSME मंत्री जितन राम मांझी हांणी दुरुस्ती विधेयक केलें सादर। गोंय खेळा प्राधिकरण आनी खेळा संचालनालय हांच्या जोड पालवान खेळ प्रशिक्षक आनी शिक्षक हांचे खातीर 3 दिसांची कार्यशाळा।
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बांदोडकर स्टेडियमात जालें उक्तावण. ग्लासगोत आयोजित केल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी 39 पदकां जोडून 34 सुवात मेळयली. राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्या सयत मानेस्त हांणी भेटयली परबीं फुडल्या सर्ती खातीर भारता कडेन येजमानपण. आणि देशांतल्या खुबशा राज्यांनी ओटांगराच्या पावसात लोकजिणेचेर जालो परिणाम. गोंयांत लेगीत काल राती घोग्यांनी पडलो पावस. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डिश फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 4013 तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. भारत की संस्कृति का दर्पण